पितृपक्ष त्यामुळे मंत्रिमंडळाचे हे होणार का नाही. पण हांव इतलेंच सांगता जें कितें लिस्ट येवपाचें आहा तें आयज रातचें तुमकां 9, 9:30, 10 पर्यंत तरी पावतलें. ऑलरेडी डिसिजन घेतलो 12 पयलीं पितृपक्षाच्या भंयान. डिसिजन इज ऑलरेडी टेकन. सांगता एक म्हणजे पर्वरी वॉटर सप्लाया खातीर एक स्कीम करता आमी जातून भितर रॉ वॉटर जें येतलें ताका टाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट तयार करपाक घेतला पॉलिशीन आनी थंयच ट्रिटमेंट प्लांट आसतलो तो पर्वरी एरिया आनी सर्टन एरियाज इमिजिएटली इन द विसिनिटी ऑफ पर्वरी डिपेंडींग ऑन द कॅपेसिटी करपाक आमी जागो ट्रान्सफर करपाची अनुमती PWDची जागो काडून आमी इरिगेशनाक दिल्लो आसा. सो दॅट दे वील कंस्ट्रक्ट द टँक. दे हॅव स्टार्टेड द वर्क इन लीव ऑफ दीस डिसिजन. 20 MLDची पर्वरी खातीर मेनली आनी सम एरियाज ऑफ अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज जमल्यार ती ताकद वाडोवन मागीर आमी म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां लागतली टोटल कंप्लीट करपाक. बट एक 2 वर्सान करपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो. पयलीं जालेलें बरें आहा. सगळे प्रश्न आयज हांवें तो प्रोजेक्ट एप्रूव करना, जमीन ट्रान्सफर एप्रूव केला. तर मागीर प्रोजेक्टाची कॉस्ट म्हाका आत्तां ऑफ हँड ना. बट वॉट एवर इज द कॉस्ट इट हॅज बीन सेंड. म्हाका इतलें याद ना. हांव जाय जाल्यार पळोवन सांगूंक शकता. ताज्या खातीर जमीन जी आवश्यक आहा ती जमीन आमी ट्रान्सफर इरिगेशन डिपार्टमेंटाक केल्या रॉ वॉटर स्टोर करपाक. तातूंतल्यान ताका तेकून दीस इज नॉट डिसिजन ऑफ एप्रुवल ऑफ प्रोजेक्ट हॅज ऑलरेडी बीन एप्रूव. दीस इज गिवींग लँड. दीन दयाळ स्वास्थ्य योजना आसा पळय ती सरकारी नोकरांक ऑप्शनल म्हणजे तांच्यांनी सद्याच्या स्किमीन वचचें किंवा दीन दयाळ स्वास्थ्य योजनेन येवचें. ऑप्शन इज वीथ दॅम. दे कॅन चेंज द ऑप्शन एन्युअली बट नॉट इन बिटवीन. सरकारी जमीन जी आशिल्ली थोडीशी ती आमी मोपा एअरपोर्टाक 1,44,000 एप्रोक्सिमेटली ट्रान्सफर करपाक अनुमती दिल्या.